गोंयांत रस्त्यार अपघातात वाड जाल्या पूण कागाळ कमी नोंद जाल्ल्याची पळोवपाक मेळटा। अपघाती मरण येवप्यांत 60% वाड जाल्या जाल्यार येरादारी उल्लंघना आड कारवाय 35% देंवपाचें चित्र मुखार आयलां। पळयात पुराय बातमी। गोंयांत रस्त्यार अपघात जावचे न्हय म्हूण यत्न सुरू आसात अशें पुलीस सांगतात। तरी प्रत्यक्षात आंकडेवारींतल्यान वेगळेच वास्तवताय दिसून येता। जानेवारी ते मार्च ह्या 3 म्हयन्यांत गोंयांत 598 रस्तो अपघात नोंद जाल्यात। फाटल्या वर्सा परस 7% चड। अंदू ह्या काळात 60 जीवघेणे अपघातात 63 जाणांक मरण आयले, जाल्यार एप्रिलाचे निमणे मेरेन हो आंकडो 78 जाणांक मरण आयला। पूण ह्याच काळात येरादारी उल्लंघना आड कारवाय करपाक खूब उणाव आयला। फाटल्या वर्सा प्रमाण 99,000 परस चड गुन्यांव नोंद जाले, जाल्यार ह्या वर्सा हो आंकडो फकत 63,000 देंवला, म्हटल्यार 35% उणो। दंड वसूलताय बरोच उणाव आयला। फाटल्या वर्सा 6 कोटी परस चड दंड एकठांय केल्लो, जाल्यार ह्या वर्सा तो फकत 1.81 कोटी मेरेन देंवला, म्हळ्यार 71% उणो। हाका लागून एक व्हडलो प्रस्न उप्रासता, अपघातांचो आंकडो वाडत आसतना केसी नोंद कित्याक उणी जायत आसा। येरादारी पुलीस एका वरिश्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्या प्रमाण बॉडी कॅमेरे दिल्या उपरांत लेगीत थळाव्या पावंड्यार अपेक्षीत कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान हो उणाव दिसता अशी शक्यताय उक्तायल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।